in the rural areas like Bijoli. And also you are helping for the school of Deen Dayal by giving the school van. So much thanks for you. पहिल्यात पहिली सगळ्यांनी उलयता आसतना दीन दयाळाचें काम आमकां सगळ्यांक वेगळें सांगपाची गरज ना. गेली कितलीशींच वर्सां दीन दयाळाचे आमी डायरेक्टरांकूय वळखता 96 पासून ते आतां पर्यंत. आनी दीन दयाळांतलें बिचोलेंतलें काम आमी कोणूय दुसरो मनीस आमकां सांगपाक तयार म्हणजे गरज ना. डे बाय डे ह्या कामात आमी नवीन नवीन काम आमी एड करीत आसा तें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. थोड्याच दिसांनी आमचें हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट जातलो आणि हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी जशें म्हणटा की फक्त सरकारी सेवेचेर डिपेंड न रावता एक ट्रस्ट आपलें हॉस्पिटल चलयतलो आनी ट्रस्ट चलयल्या म्हटल्या उपरांत ते कमर्शियल बेसिसाचेर चलोवचें ना. तूं म्हाज्या हॉस्पिटलांत 1 लाख आहा जाल्यार एडमीट जावचें न्ही. तर भितर दोनूय पद्दतीच्यो सेवा दिता आसतना इंटिग्रेटेड आयुर्वेदीक आनी एलोपॅथीक ह्यो सेवा दिता आसतना म्हाका दिसता एफोर्डेबल आनी जेका एफोर्डेबल ना अशाय लोकांक सेवा दिवपाची सोय ही दीन दयाळ हॉस्पिटलांत उरतली. आनी दोनूय एलोपॅथीक आनी आयुर्वेदीक सेवा दिल्ल्या कारणान तिची खूब मदत लोकांक जातली. तितून करून मेडिकल व्हॅन ही आनीक एड जातली जेणे करून दोतोरान तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलें. डॉक्टर चंद्रकांत शेटये सांगता आसतना आनी कित्याक गरज आसा आमकां ब्लड तपासप हार्ट म्हणजे ECG काडप कित्याक गरज आसा तेणी नीट एक्झॅक्टली सांगलें. कारण आतां हालींच्या काळात कितल्या बेगीन कोणाक डायबिटीज जातली, कितल्या बेगीन कोणाचो BP वाडटलो आनी कितल्या बेगीन कोणाक एटॅक येतलो. 30 वर्साच्या वयाचेर सुद्धा एटॅक येवपाक लागला. तर ती आपली काळजी आपूण घेवची पडटली. आपूण आपलें हेल्थ सांबाळचें पडटलें. दीस इज ट्रू. दोतोर एडवायज करतलो आनी आमी आमचें हेल्थ सांबाळटले म्हणून तशें जावचें ना. पयलीं एटॅक येवपाची चान्सीस 70 वर्सांचेर आसताले. ते आतां एटॅक जो आहा वेगवेगळे दुश्परिणाम आसात. ताजो दुश्परिणाम जो आसा त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाक लागल्या. बट तितून करून एक बरी गजाल की मेडिकल व्हॅनान ब्लड चेकअप करप आनी ECG काडप आनी ते तुमकां रिपोर्ट रोखडोच म्हणजे जर तेंच्यांनी मोबायल व्हॅन प्लॅन केली एके पंचायतीन एका दिसा किंवा एखाद्या वाड्यार सपोज वाळशेन ठरलें की 3 म्हयन्यांनी एकदा गाडी वाळशेन येतली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.